मनशान विचारांचे बाबतीतली कट्टरताय सोडून लवचिकताय स्वीकारपाक जाय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखिल्ल्या विचारविरोधी आशिल्ल्या र.वी. जोगळेकर सरा कडल्यान हांव कितें शिकलो आसत जाल्यार लवचिकताय। पुरोगामी विचारवंत दत्ता दामोदर नायकान अशें म्हटलें। पूण तेच बरोबर जोगळेकर सरान जित्या जिव्या मनशांचे दैवतीकरण केल्ल्याचे आवडूंक नाशिल्ल्याचे मतय दत्ता बाबान परखडपणान मांडले। पळयात। र.वी. जोगळेकर सरान बरयल्ल्या माझी दैवतें ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनात तो उलयतालो। शेनवारा हो सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनात जालो। माचयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उषा जोगळेकर, ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, लोकमतचो संपादक राजू नायक, पत्रकार मनस्विनी प्रभुणे, दिनेश मणेरकार आणि प्रशांत नायक हजर आशिल्ले। मानेस्तांची हजेरेत पुस्तकाचे अनावरण जालें। जोगळेकर हो कट्टर RSS चो समर्थक आशिल्लो, पूण ताच्या उत्तर आयुश्यांत चड करून हो फॅक्ट सांगता, बाबरी मस्जिद मोडटकीर जोगळेकर सराचो कितें तरी भ्रमनिरास जालो आनी RSS ह्या संघटने पासून तो पयस जालो। तितल्यात न्ही जनसंघ मागीर जी भारतीय जनता पक्ष ताजे कडले सुद्दां संबंध ताणें तोडले। ताज्याय फुडें वचून ज्यो आमच्यो प्रागतीक संघटना की उदय बाबाच्या निमित्तान लोकसमिती जाली, लोक आंदोलन जालें, समता आंदोलन जालें, त्या सगळ्या वावरांत सक्रीय नैतीक पाठिंबो जोगळेकारान दिलो। हो फॅक्ट। पूण ते सोडया अशें धरया, जोगळेकार हो कट्टर RSS जाल्यार दत्ता नायकान ताजे पुस्तकाचे प्रकाशनाक वचचें न्ही, हांव मान्य करतां। म्हाका वामन राधाकृष्णनान MGचेर पुस्तक बरयल्लें, म्हाका उलोवपाक पडलें। MGचो हांव समर्थक न्ही, आमी कट्टर कोंकणीवादी, कट्टर ओपिनियन हांव उलयलो। आतां ही कट्टर हें पळय विशेशण आसा, ताजेर हांव उलयतां। मनस्विनीन मातशें तें टच केलें। एका वेळार हांव कट्टर कोंकणीवादी आशिल्लो, कट्टर बुद्धिप्रामाण्यवादी, कट्टर समाजवादी। आज हांव कट्टर ना, हांव लवचीक जावं। मॅच्युरिटींतल्यान लवचीक जावपाक हो कट्टरपणा पळय आसा तो वचप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट। कट्टरपण जर आयलो राजकारणात जावं, समाजकारणात जावं, अर्थकारणात, हो कट्टरपण वचपाक जाय आनी फ्लेक्सिबिलिटी येवपाक जाय। आणि म्हाका दिसता जोगळेकाराच्या जिणेंतल्यान हांव जर खंयची वस्त शिकलो ही फ्लेक्सिबिलिटी, ही वैचारीक लवचिकता। शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाष आनी तांकां तो दैवत म्हणटा। आता दैवत म्हणप नेत्यांक हाजेर म्हजें रिजर्वेशन एंड ऑब्जेक्शन आसा। जेन्ना तो गांधी आसूं, नेहरू आसूं, नरेंद्र मोदी आसूं, जेन्ना नेत्यांक आमी दैवत म्हणटात थंय जी गफलत जाता। आमी तांकां देव आनी दैवत म्हणपाक जायना, ते राष्ट्रप्रमुख, नेते, राष्ट्रपुरुष। जेन्ना आमी दैवत म्हणटात तांच्या गुणदोशाचें आमी विश्लेशण करपाक शकना। आनी खरी तातूंतली मजा म्हणजे एका लेखान खुद्द जोगळेकर अशें म्हणटा, शिवाजीक आमी देव केलो, दैवत केलो, शिवजयंतीक उत्सवी स्वरूप आयलें, हाजी खंत खुद्द जोगळेकर व्यक्त करता। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।